काँग्रेस गव्हर्नमेंट पावरांक लुईझिन फाल्यू CM इतल्यासून हांव निवडून आयलो. तेन्ना गोंय वॉज रियली गूड. आतां गोंय हें ना, आतां तो रिवेंज पॉलिटिक्स टायप जाला. तेन्ना गोंय रिवेंज पॉलिटिक्स म्हणटा नाशिल्लें. काँग्रेसीन गेले. हय काँग्रेसीन गेलो. भाजपाचें तें कल्चर हांवें पळयलें. मागीर हळू हळू कल्चर चेंज जावपाक लागलें. तर तें कल्चर म्हणजे हिशोबान बसून जालें म्हणून हांव काँग्रेसीन आयलो, नाल्यार भाजपाकूच वचपाचो. ताजो राग बी नंतर उरूना तुमकां असो की आपले ते रागान कितें घेवन बसपाचें, जालें गेलें विसरून जा. हांव म्हणटालो बांदोडकार, अरे तुका कितें हा म्हणटा, शिश्कोला हा म्हणटालो. ज्याक कितें तुका शिश्कोला म्हणटा कोका कोला हा म्हणटालो. हब एक्सप्रेस जजमेंट 2024 powered by Panchamrita. Travel partners Kaunto Honda. 20 years of trust and performance. Kaunto Honda rides on. नमस्कार, येवकार तुमकां हब एक्सप्रेस कार्यावळीन जजमेंट 2024 आनी आमी गोंयभर भोंवून लोकसभा निवडणुके विशीं तुमकां म्हायती हाडटा. आमी सद्या आसा मडगांव आनी जेन्ना आमी दक्षिण गोंय लोकसभा निवडणुके विशीं उलयता तेन्ना एका फुडाऱ्याचें नांव घेवप साहजीक आसा, जाणी भाजपाचें खातें दक्षिण गोंयान उगडलें आनी आज जर भाजपा आपूण जिखपाक शकता अशें तांकां दिसता जाल्यार तातूंत त्या मनशांचो रोल आसा, ते म्हणजे रमाकांत आंगले. देव बरें करूं सर. तुमकां देव बरें करूं. रमाकांत आंगले हांणी 1999 वर्सा भाजपाक सगळ्यांत पयले फावटी दक्षिण गोंयांतल्यान लोकसभा निवडणुकीत जिखून दिले. करेक्ट. सगळ्यांक आतां सगळ्यांनी तुमकां थँकफूल आसपाक जाय की आतां जेन्ना चिंतता ते आपूण जिखपा जाल्यार तुमी सुरवात करून दिली. कसो आशिल्लो तो वेळ, त्या वेळाचेर? तो वेळ म्हळ्यार तसो बरो आशिल्लो. आनी तुका मुगे मेन पार्ट केलो तो मडगांव अर्बन बँक. कित्याक मडगांव अर्बन बँकेत म्हणजे सावथा बँक न्ही, ते सगळे शेअर होल्डरान म्हाका मनांतल्यान भरपूर मतां दिलीं. आनी हांव मुगे बायलेकय थँक्यू कित्याक म्हणटा की बायल मुगेली माश्यां बिश्यां त्या गांवडोंगरी बी एरिये वचून तिणें भाशणां बी दिवन आपल्याक हो कसो सगळे कॅन्डिडेटा मदीं आपल्याक हो कितलो बरो हें ती सांगलें भाशणाक. ताका लागून मुगे बायलेक हांव थँक्यू म्हणटा. तशेंच दिगंबर कामतीक थँक्यू कित्याक म्हणटा हांव सदां मुगे सगळी कॉन्स्टिट्युन्सी भोंवन येतालो आनी रातचे हांव दिगंबर रामान बसतालें. अशें दिगंबर तुका ही एरिया ओपन हाय अजून ती कवर अप केलें ना, सो नेक्स्ट डे हांव ती कवर अप करतालो. अशें करून हांव दिगंबराक थँक्यू म्हणटा. पूण तेन्ना कमळार शिक्को मारा हें सांगपा खातीरूच डिफिकल्ट जातालें, कारण तेन्ना सरकारूय म्हणजे गोंयांत लुईझिन फाल्यू CM आशिल्लो काँग्रेस गव्हर्नमेंट. तुमकां अनुभव तेन्ना आयले की बाबा कमळ म्हणटकच लोक म्हणटाले हें कितें कमळ काय? पूण लोकांक कमळां पळयलें ना, लोकांनी म्हाका पळयलो. पर्सनल पळयलो. पूण ताका लागून कमळाकूय मतां वोटर बेस वाडली. हाजी. पूण तेन्ना तुमी जोकी आलेमांवाक डिफीट केलो. तेन्ना आलेमांवाक बी उडोवप म्हटल्यार मोठे. आनी जॉकी बरोबर चर्चिल आशिल्लो. जॉकी खातीर चर्चिल काम करतालो. डॉक्टर विल्फ्रेड डिसोजाय आशिल्ले. तोय आशिल्लो. म्हणजे गोंयचे सगळे जे हेवी वेट पॉलिटिशियन्स त्या टायमा वयले तांकां सगळ्यांक डिफीट केलें तेन्ना. वॉट वॉज द रिजन? एक मडगांव अर्बन कोऑपरेटीव बँक जालें. दुसरें कितें कारण जालें? एक म्हजी पर्सनल लोकांक म्हजी पर्सनल ओपिनियन ह्या दानशूर हेल्प करपी स्पोर्ट्स क्लबांक काय तांकां आर्ट कल्चर मुगे मेनली स्पोर्ट्सा आनी आर्ट कल्चराक मुगे मेनली सपोर्ट आसता. तें मुगे नेचर पळोवन लोकांनी म्हाका सपोर्ट केलो. तेन्नाची निवडणूक आनी आतांची निवडणूक आमी पळयलें की फरक खूब जाणवता आसतलो तुमकां. तेन्ना मातशें स्लो पेस आनी पॉलिश हें आसतालीं. आतां निवडणुका पॉलिश नात, आतां रिवेंज टायप जाला. मातसो रफ गेम खेळिल्ल्या भशेन. तेन्ना मातशें एक स्लो पेस्ड इलेक्शन्स आसताले. लोक आयकून बी घेताले. लोक आतां पयलींच मतां आपली घालता. सो तुमी जेन्ना लोकसभेन गेले तेन्ना अटल बिहारी वाजपेयींचें सरकार आशिल्लें, प्रायम मिनिस्टर आशिल्लो. आनी तुमी MP म्हणून ताजे अंडर काम करूंक मेळ्ळें. हें आमचें भाग्य. कित्याक अटल बिहारी मनशाक शत्रू म्हणटा नाशिल्लें. सो मच सो की आमकां पयलीं स्वेरींग करचें पडटालें पार्लिमेंटा वतकीर की आपूण ह्या कॉन्स्टिट्युन्सींतल्यान निवडून आयले म्हणून. तेन्ना जेन्ना सोनिया गांधीलो टायम आयलो तेन्ना सोनिया गांधी येवन पयलीं वाजपेयी पांयां हात लायलो आनी तागे आशिर्वाद दितलो आनी मागीर वचून सिटार बसली. सो इतलीं गेल्या वाजपेयी म्हटलें इतली जागे उंचाई
हय हाजी तेन्ना तेन्ना तेन्नाचें राजकारण. तेन्ना राजकारण. आनी म्हाका याद जाता अटल वाजपेयी जेन्ना आपल्या हातूंत ऑफिसांत गेलो तेन्ना ती नेहरू फोटो लायिल्लो. नेहरू फोटो लागलो तसो वाजपेयीन पळयलो आनी वाजपेयी गेलो आपल्या खुर्चेर बसलो. दुसरे दीस आयले तेन्ना फोटो गायब. वाजपेयीन तांकां तापोवन काडलें अशें जर फोटो लाया म्हूण ती. इतलो मनीस त्या लेवलाचो मनीस हो. सामकें आयडियोलॉजिकल राजकारण सामको. चलतालें. दुस्मानकायेचें राजकारण. पंचामृता फोर्टिफाइड राइस, इसमें आयरन, जिंक, फॉलिक एसिड, विटामिन ए, विटामिन बी जैसे 9 मिनरल्स हैं, तो कंप्लीट न्यूट्रिशियस फूड के लिए पंचामृता फोर्टिफाइड राइस काफी है। संपूर्ण पोषण के लिए पंचामृता फोर्टिफाइड राइस, घर घर में पंचामृता। आनी कितें अनुभव आसा तुमचे तेन्नाचे? तेन्ना एक मेजर म्हगे कॉन्ट्रिब्युशन जालें म्हणजे शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्रायब्स. तेन्ना सगळे SC आशिल्ले. तें हांवें एक पार्लिमेंटाक पेटिशन घालें की म्हणजे शेड्यूल SC आसा तें ST जावपा जाय. त्या प्रमाणे आमकां तांणी एक कमिटी काडली ताणें अंडर वासुदेव आचार्य आनी आमकां गोंयांत धाडलें. गोंयांत धाडली पळय ती गोंया भायर एअरपोर्टा भायर येतकीर त्यो सगळ्यो हे बी आमगेली कास्ट बी मान त्यो सगळी फुलां मिलां लावन ती हाजी ती पळोवन सगळें ती पळोवन ती वासुदेव आचार्यान म्हणलें की हांकां दे डिजर्व. आनी थंयच ताणें ऑलमोस्ट डिक्लेअर केलें की हांकां दिवंक जाय म्हणलें. सो तेन्नाच ते गावडा कुणबी आनी वेळीप आयले. करेक्ट. धनगर भायर उरले. धनगर भायर धनगर म्हणटा ती जात महाराष्ट्राक खूब आशिल्ली म्हणून ती धनगर म्हाका भितर घेवंक मेळना. ते धनगर म्हणजे खूब श्रीमंत धनगर खूब आशिल्ले ताका लागून भितर घेवंक मेळना. गोंया आमगे धनगर म्हणटा लिमिटेड एक्चुअली. 2003 पूण मागीर नोटिफिकेशन आयलें ताजें. हय 2003 नोटिफिकेशन आयलें. हाजे सो श्रेय तुमकां वता. हाजे सद्या ताजेर राजकारण चल्लां आतां की पॉलिटिकल रिजर्वेशन दवरचें आनी हांकां तुमकां दिसता की तांकां पॉलिटिकल रिजर्वेशनूय गरज आसा की ना? तांणी आपल्या हेजे प्रमाणे चलपाचें म्हजे कोतान. पॉलिटिकल रिजर्वेशन बी घेवपा न्ही, आपल्या कॅपासिटीन करपाचें कितें करपा आसता तें. हय हाजे हय. तुमकां एक शेड्यूल्ड ट्रायब म्हणून दर्जो मेळिल्लो आसा सो फुडें हें करपाचें. करेक्ट. हाजे तुमी प्रकाश वेळीप सगळे पांडुरंग मडकयकार दे ऑल शूड बी ऑब्लायज टू मी. म्हाका लागून तांकां कितें हें मेळ्ळें. खुबश्या जाणांक यादूय आसपाना आतां. ना कांयच जाण विसर पूण थोडी याद धरतात. मुद्दम येवन ताणें म्हाका येवन सत्कार केलो ताणें म्हजो. हांगा येवन सत्कार केलो असो याद आसा तांकां. याद थोडे मनीस याद दवरतात. हांगा येवन ताणें म्हाका शाल घालून म्हजो सत्कार केलो, म्हाका तें सर्टिफिकेट दिलें. एक भारतीय जनता पक्षाच्या तिकेटीचेर किंवा एक उमेदवार म्हणून तुम्ही रिप्रेझेंट करप पार्लमेंटान आनी त्या वेळार दक्षिण गोंयान जेन्ना भारतीय जनता पक्षा बद्दल लोकांक खुबशे अशे क्वेश्चन मार्क्स आसताले. तुमच्या कार्यकाळांनी ते क्वेश्चन मार्क चालू उरले काय लोकांनी धरले की भाजपा बरो पक्ष म्हणून? भाजपा बरो पक्ष म्हणून धरलो ताणें. हे भाजपाक आतां जे एक्सेप्टन्स आसा ते तेन्नाच्यान सुरू जालें. तेन्नाच्यान सुरवात जाली. हय. पण तुम्ही मागीर सोडली भाजपा, काँग्रेसीन गेले? सोडली. काँग्रेसीन गेले? हय हांवें काँग्रेसीन गेलो. भाजपाचें तें कल्चर हांवें पळयलें. मागीर हळूहळू कल्चर चेंज जावपाक लागलें. तर तें कल्चर म्हणजे हिशोबान बसून जालें म्हणून हांव काँग्रेसीन गेलो, नाल्यार भाजपाकूच सोडपाचो. तुमची भाजपा वाजपेयी टायमा वयली. हय. हाजी मागीर तुमी काँग्रेसीन गेले. मागीर काँग्रेसीन गेले. आमी आयकलां ते प्रमाणे तुमी मडगांव कॉन्टेस्ट करपाचे खंय पयलीं. मागीर तुमकां दिगंबर कामतीन सांगलें की तुमी फातोर्डा शिफ्ट जाय म्हणून. तुमी मडगांव इजिली येवपाचे? इजिली सामकें इजिली. हांव दिगंबर उडयत आशिल्लें तेन्ना. दिगंबरान आपूण आयलो. दिगंबरा उडयला. दिगंबर राजकारणाक उरना. सुरूच जायना राजकारण तांचें. ताजो राग बी नंतर उरूना तुमकां असो की आपले ते रागान कितें घेवन बसपाचें, जालें गेली विसरून जा.
आज सध्याच्या राजकारणाचेर तुमी इन टच आसा, जाणा जावन घेता? ना, आदित्या कडेन थोडें म्हाका इन्फॉर्मेशन मेळटा, पूण म्हाका स्वता इंट्रस्ट नसो, कितें सांगलें आयकुपाचें तितलेंच. ना. तुमचे नंतर नरेन सावयकर आयले, ते सेकंड बीजेपी, सेकंड बीजेपी. ताजे उपरांत नंतर कोण येवना, नंतर फ्रांसीस सार्दिना आयले. हाजे सो तुमच्या मता प्रमाणे दक्षिण गोवा भाजपाचो बालेकिल्लो म्हणप काय काँग्रेसीचो बालेकिल्लो म्हणपाचो? एक्चुअली म्हाका जाय आसलें तो काँग्रेसी बालेकिल्लो म्हाका जाय आसलें जाल्यार. हय, हांवें एक तो चमत्कार केलो, चमत्कार घडलो. तेन्ना मोर्मुगांव कॉन्स्टिट्युएन्सी आशिल्ली. हय, तेन्ना दक्षिण गोवा म्हणून आशिल्लें. ताका मोर्मुगांव वन म्हणटाले ते, आनी नॉर्था ते पेंजीम वन म्हणटाले. हय, पेंजीम वन म्हणटाले. सो आतां जेन्ना आमी उलयता पळय आनी लोक अशें म्हणटा की आमदार चड आसलो जाल्यार खासदार निवडून येवपाक बरें पडटा, हें खरें आसा? आतां राजकारणा प्रमाणे तें खरें, पूण अदरवायज आमच्या टायमार तें खरें नाशिल्लें. आमचे वेळार ते मनशां पळोवनूच हें करताले. पण तुमच्या वेळार म्हाका दिसता एकूय आमदार नाशिल्लो. ना, आमचे काँग्रेस गव्हर्मेंट पावरांक लुईझिन फाल्दो CM इतल्यासून हांव निवडून आयलो. कितें कितें जालें सांगा थोड्यो गजाली. तुमी पुस्तक बी बरोवपाचें आसा फ्युचरान? ना. सो आमकां आतां सांगा तेन्नाच्यो कितें यादी. लुईझिन फाल्दो केन्ना तोंडार मेळ्ळो तेन्ना कितें उलयलो बी? ना, तसो आफ्टर ऑल सगळें ते पसून रिलेशन आमगे आनी लुईझिन फाल्दो वॉज व्हेरी गूड. आमकां केन्ना अशें शत्रुतूशें उरलें ना. पयलीं पॉलिटिक्स वॉज समथींग डिफरंट. लायक हांवें बाबासाहेब बांदोडकरांच्या सिकेर एकमेकाक गाळी मारताले, भायर आयले आमीग, तांगे राजकारण म्हणटा थंय काबार, एसेंब्ली काबार, भायर तें आमीग. तुमचे वेळार तशेंच चलतालें. म्हणटालो बांदोडकार, अरे तुका कितें आहा म्हणटा? शुश्कला आहा म्हणटालो. ज्याक सिगेर तुका शुश्कला म्हणटा कोका कोला आहा म्हणटालो. ताचे कडेन कोका कोला आशिल्ली, मागीर टॉप कोला गेली. टॉप कोला आसली. सो तेन्नाचे राजकारणांतले तुमकां लोक येवन मेळटा अजुनूय आनी यादी काडटात तेन्ना अशें जालें? ना, तुका सांगली थोडे लोक विसरना ते विसरनात, कितें गेले विसरले गेले. तुमकां लोकल पॉलिटिक्सान एस्पिरेशन तुमी दवरिल्लें आनी मागीर यू कुडंट सक्सीड. ते एक दिसता 1994 ते दिगंबर कामत, आनी म्हाका ताणें फकत फातोड्योच म्हणलें. हांव मडगांव रावपा आशिल्लो, हांव मडगांव दिगंबरा उडयता. तितलेंच. नंतर आनी इवन तेन्ना म्हजे कोतान एक कितें इंडिपेंडंट येवंक शकताले, आनी इंडिपेंडंट आयल्यार राणी बसून म्हणटालो की CM इंडिपेंडंट जातलो, आनी चड करून म्हाकाच चान्स पडटो म्हणटो अशें प्रताप सिंग राणी बसून म्हणटालो. पंचामृता फोर्टिफाइड राइस, इसमें आयरन, जिंक, फॉलिक एसिड, विटामिन A, विटामिन B जैसे 9 मिनरल्स हैं, तो कंप्लीट न्यूट्रिशियस फूड के लिए पंचामृता फोर्टिफाइड राइस काफी है. संपूर्ण पोषण के लिए पंचामृता फोर्टिफाइड राइस, घर घर में पंचामृता. एक भायर आमी वाचले ते प्रमाणे तुमी प्रायम मिनिस्टर जातले म्हणून भाकीत जाल्ली. ना, तें सगळीं फकणां, तें फकणां ती. मदीं बाकीत जाल्ले की तुमी प्रायम मिनिस्टर जातले, तुमचे स्टार्स म्हणटाले की प्रायम मिनिस्टर जातले बी? ना. यू नेवर आय नेवर एस्पायर्ड ऑल्सो टू बी प्रायम मिनिस्टर. आनी तेन्ना जेन्ना सेंट्रान गेले तेन्ना तुमी फर्स्ट टायम गेले भाजपाक, हांगा तुमी अकावंट ओपन करून दिले. अटल बिहारी वाजपेयीचे सरकार आशिल्ले, तुमी तेन्ना मागुना की आपल्याक मिनिस्टरशीप दिया बी म्हणून? पूण तांची कितें आशिल्लें, तांचें एक कल्चर आशिल्लें की संघ म्हणटा तागे मेन हें, आनी हांव कांय संघा मनीस न्ही, वेज श्रीपाद संघा मनीस. ताका लागून ताणें प्रिफरन्स, इनफॅक्ट अटल बिहारी वाजपेयींची वेकन्सी जवळ जवळ 1-2 वर्स पेंडींग दवरली की आपल्याक बरो हें जाय, मिनिस्टर जाय म्हणून आपल्याक. पूण शेवटी मागीर आनी एडवान बी फोर्स करून ताका तें संघा मनशाक दिवपाक लायलें. ते म्हणून श्रीपादा चान्स पडलो तो मागीर. नाजाल्यार तुमी मिनिस्टर आसले? नाल्यार मिनिस्टर आशिल्लो. तेन्नाचें गोंय आनी आयचें गोंय हेज्या मदीं नेगेटीव सांगपाचें, पॉझिटिव्ह सांगलें जाता तुमी? तेन्ना गोंय वॉज रियली गूड. आतां गोंय हें ना, आतां तूं रिवेंज पॉलिटिक्स टायप जाला. तेन्ना गोंय रिवेंज पॉलिटिक्स म्हणटा नाशिल्लें. आनी हे डेमोग्राफीक चेंजीस जाल्या पळय, म्हणजे भायले लोक खुबशे येवन हांगा सेटल जाल्ले आसा. आतां वोटर बेस तुमकां कळ्ळें ना आपल्या वटेन आसा काय दुसऱ्या वटेन आसा? करेक्ट, स्पेशली वास्को एरियांक.
हय इवन आतां फातोर्डा मडगांव तशें जावपा तशें जावपा लागलें. तेन्ना तशें नाशिल्लें. ना ना तेन्ना तुमकां खबर आशिल्लें की हो आपले पर्टिक्युलर लोक हे आमचे लोक आमचे हय आनी भायर सरताले हय मतां बी मारपाक. तेन्ना बॅलेट EVM ना, ना EVM ना तेन्ना तेन्ना बॅलेट पेपराचेर. बॅलेट पेपर. हय सो तेन्नाचे आनी आयचे गोंया बद्दल आनी सांगा. तुमचे कडेन आयकपा जाय आमकां म्हणून एक्चुअली आमी कितें म्हणून जाय म्हणजे तेन्ना म्हणजे तेन्नाचे गोंयान आतां तुमी जर याद करता एक 98-99 काळ म्हणजे इट इज मच आफ्टर लिबरेशन तरी पूण ते आशिल्ले. हय तेन्ना चड शांतता आशिल्ली गोंयान आनी चडशी इलेक्ट्रॉनिकूय इक्विपमेंट्स नाशिल्ले. सो तेन्ना सगळें शांतता आशिल्लें आनी शत्रुत्व अशें नाशिल्लें. शत्रू म्हणटा तेन्ना आतां मोबायलाचेर कॅम्पेनींग चलता. तुमी तेन्ना कितें करताले? तेन्ना न्यू आशिल्ले दिसता मोबायल. तेन्ना मोबायल बी आमगेलो. मागीर पावले कशें तुमी प्रत्येक मनशा कडेन? ट्राय केली पावपाक. सगळ्या कडेन पावलो ना हांव पूण मॅक्झिमम सावथ गोवा व्हरपाक प्रयत्न केलो. कारण ते कमळ पावप हें मोठें हें आशिल्लें. हात ऑलरेडी आशिल्लो लोकां कडेन. कमळ पावप म्हणजे कमळ तुका सांगलें लोकांनी म्हाका पळयलें म्हणून कमळां पळयलीं ना. पूण अशें हे जे सामके रुरल एरियाज आसा पळय जशें सांगे केप्यां थंय वचपाकूच तुमकां एक अर्दो दीस वता. मागीर थंय रावन येवचो आमचो टायम स्पेंड जाता. सो त्या एरियांनी तुमी गेल्ले? हय गेलो त्या एरियेकूय गेलो कमळ घेवन. कमळ घेवन. हाजे तुमी कॉन्फिडंट आशिल्ले आपूण जिखता म्हणून काय इट वॉज जस्ट अ ट्राय? म्हाका पयलीं कॉन्फिडंस नाशिल्लें पूण जशें जशी वाडपाक लागलो टेम्पो तेन्ना म्हाका कॉन्फिडंस येवपाक लागलो की हांव जिखता म्हणून. हां हय इट वॉज मोर ऑफ अ पर्सनल वोट्स पर्सनल. आनी प्लस अटल बिहारी वाजपेयीचे चार्म्स. ताजें नांव वॉज ग्रेट. तुमी तांच्या नांवानूय मतां मागली? हय प्रायम मिनिस्टर अटल बिहारी वाजपेयी करा म्हणून. बारी बारी अबके बारी अटल बिहारी आमगे तेन्ना स्लोगन तो. आनी कॅम्पेनाचे कितें मिडियम आशिल्ले तुमचे तेन्ना? एक म्हळ्यार म्हाका दिसता मायक घेवन अनाउन्समेंट. मायकच हय मायक घेवन अनाउन्समेंट. लावडस्पीकर घेवन. लावडस्पीकर घेवन हय. गाडयो वताल्यो. गाडी वताली. आपली मते कुणाला तसलेंच. साई माई हक्का निदान करा पक्का. तुमचे कितें स्लोगन बी आशिल्ले? ना आमचें स्लोगन काय नाशिल्लो सो. काय ना आमगे स्लोगन म्हणटा वाजपेयी. थंय हातावर मारा शिक्का चलताले तेन्ना न्ही. नाल्यार हाजेर शिवावर मारा शिक्का. हाजे तेन्ना MGP तुमकां सपोर्ट केल्लो? MGPन तेन्ना म्हाका सपोर्ट केलो. कितली मदत जाली MGPची तेन्ना? म्हाका सुनील ढवळकार एरिया तर जवळ 9 काय 10 हजार मत पडली म्हाका. तो एक मेजर फॅक्टर. तो मेजर फॅक्टर. तशी प्रियोळ म्हाका बरी मत पडली. प्रियोळ ती बरी मत पडली. आतां एस्पिरेशन जायना तुमकां केन्नाय अशें की आय हॅव अ कॅपेसिटी टू डू दीस? ना आतां म्हाका इंट्रस्टूय ना टू बी वेरी फ्रँक. सडनली कशें गिव अप जाता काय म्हणून ते खुबशे राजकारण्यां खातीर टिप्स दिया की बाबा एका लेवलार पावतकर बाबा ओके जालें आतां म्हणजे तुका सांगलें जशें आमगेले अमेरिकेक 2 टर्म जाले की तुवें राजकारणांत संन्यास घेवपाचो तशें ह्या लोकांनी बी तें समजुवपा जाय. हांव तो समजून हांव खुशी रावलो. पूण सायकोलॉजिकल कशें ट्रेन करप की बाबा ना आतां ना इलेक्शन आयलें की प्रत्येकाक असो ना 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 म्हगे सामकें फर्म मायंड ना म्हळ्यार ना. तातूंत सुखूय आसा. सूख आहा आनी हांव पिसफूल आहा सारको. पिसफूल. तुमकां केन्नाच अशें दिसूं ना की ना आय शूड हॅव ट्रायड एटलिस्ट 1 more 2 times? ना 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 केन्ना दिसलें ना. आनी तुमची डिफीट वॉज टू चर्चिल आलेमा वगैरे. हय
तुमी आलेमांक हरयले, आलेमान तुमकां हरयले अशें. हय देन आफ्टर यू जस्ट थॉट हय नाका म्हणून. तेन्ना म्हाका 1,07,000 कितें मतां पडलीं आनी जॉकीक पडली 92 आनी विली पडली 7. मागीर तांगे दोगांयले एड केल्या पासून हांव चड आशिल्लो. दोनी टुगेदर. विली वॉज फ्रॉम नॉर्थ न्ही, तरी पण ही वॉज ट्रायंग. या केम सावथ. मदीं तांणी बाणावले जिखलेले म्हणून तांकां दिशिल्लें. सो तुमी यू हॅव जस्ट पीसफुल्ली अँड हॅपिली रिटायर्ड फ्रॉम पॉलिटिक्स. पॉलिटिक्स सामको. आनी म्हाका कांय ताचो हेंय दिसना की आय एम ओके म्हूण. अशें आपूण थंय आशिल्लो हें करता आशिल्लो अशें बी ना 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 एब्सोल्युटली ना. किंवा फोन मारचो आनी हेका सांगचें अरे तूं हें करता सारकें न्ही, कशें करपाचें अशें बी म्हणून. हांव तेका कोणा एडवायस करूं वचना. ना ना मागले दिता. कोणें मागले एडवायस दिता पूण हांव स्वता एडवायस करना. येता फोन तुमकां हे नवीन राजकारण्यांचे बी कितें करप काय म्हणून? केन्नाय चुकून फोन येतात पूण चडशे ना तशें. सो हाव टू विन सावथ गोवा म्हणून पुस्तक बरयलें तुमच्या नांवान फर्स्ट सुरू जातलें. हाव टू विन सावथ गोवा. पूण येता राजकारणी हेका म्हणजे विचारपाक तुमचो अनुभवांसून हे करपाक. देव बरें करूं सर. थँक्यू. हे आशिल्ले रमाकांत आंगले, फॉर्मर MP आनी भाजपाचो अकाउंट सावथ गोवान ओपन केलो आनी सध्या ते काँग्रेसमॅन आसा. तांची एक गजाल सगळ्यांनी याद दवरपाची की जे दिसा तुमकां दिसता की राजकारण आपूण सोडपा जाय तेन्ना मनांतल्यान सोडपाचें पडटलें. थोडे सोडटा म्हणटा आनी एकदां म्हणटा आनी एकदां म्हणटा अशें करून 2-4 हें जाता तांचे. सो सोडचें पडटलें आनी पिसफूल रावपाचें, नवीन जनरेशनाक वाव दिवपाचो आनी विसरपाक जायना की गोंयान जे शेड्यूल ट्रायब कम्युनिटी खातीर स्टेटस मेळ्ळें ते तांकां लागून मेळ्ळें. तांणी तेन्ना लोकसभेन ते विधेयक मांडलें तुमी. हय पिटिशन मेळिल्लें. पिटिशन भायर केलें आनी ताजे उपरांत ताजेर म्हाका ताणें बासुचे सकंड गोंयांत कमिटी धाडली. हय आनी कमिटी वरवीं तें जालें. हय तांणी मागीर कमिटीन तें पळयलें बी सगळें सिच्युएशन तांगेलें काश्टी बिमान ते गुळमिठाय बी हें पळय ते कितें वेलकम करपाक आयिल्ले ते. वेलकम करता आमकां वेलकम करपाक आयिल्ले ते. तांकां तें तेन्ना अजब दिसलें आसतलें न्ही. गोंय म्हणटकर आमी फक्त समुद्र किनारे म्हणटा आनी खंयच्यान आयले. ओके देव बरें करूं सर. तुमी पळयतात हब एक्सप्रेस जजमेंट 2024 ऑन युअर फेवरेट वेबसायट www.goanewsup.com. कीप वॉचिंग. Hub Express Judgment 2024 powered by Panchamrita. Travel partners Counto Honda. 20 years of trust and performance. Counto Honda rides on.